हवेली कुर्ती, सपना पार्क आणि प्रभूनगरातल्या रहिवाशांनी आपल्या वाठारांत सुरू आशिल्ल्या उदकाच्या उणावाचेर हुस्को उक्तायला. अपूर्वा दळवी हांच्या वांगडा एका शिष्टमंडळान PWD कार्यालयाक भेट दिवन कागाळ दाखल केल्ली. कार्यालयान जायत्यो खुर्च्यो रित्यो आशिल्ल्यो असो दावो करून ते आयले तेन्ना जायते अधिकारी गैरहजर आशिल्ले असो आरोपूय थंयच्या रहिवाशांनी केलो. या बसके उपरांत PWDच्या अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांक उदका पुरवण्याचो प्रश्न आयतारा मेरेन सुटावो जातलो अशें आश्वासन दिलें. पूण तो मेरेन पुरवत जाली ना जाल्यार आपली कागाळ उक्तावपा खातीर उदकाच्यो बालद्यो घेवन PWD कार्यालया भायर प्रोटेस्ट सुरू करतले अशी शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्या. सगळ्या फोंड्यांना प्रश्न हवेलींतल्यान आयला आनी आमी अपर बाजार आनी ते एरिया फक्त थंय काम जाता जाल्यार बाकी कडेन उदक अशें ना. तेच एरियेन सांगता जाल्यार थंय काम जालो आतां बाकी एरिया थंय तशेंच जाला प्रॉब्लेम. आनी जे आतां प्रत्येक बिल्डींग बांदले म्हणटा प्रत्येक रेंटेड आसता लोक ते भांडी घेवन येना व्हडले तेंचे जोते ते हेजे टॅप आसता वयलो टाकये वयलो ते उदक हें करपाक यूज करपाक ती टाकी हें जाल्यार तांकां उदक मेळना आनी ते हांकां कोण मालक आसा तांकां विचारता रेंट घेता तेंचे कडेन असो प्रॉब्लेम जाला. भाडेकरी भांडी हाडीन न्ही आमी एका घरगुती बारीक घरां आसा ते भांडी दवरता बॉल्ला बीन तशी आनी असो विशय आतां तेणें फक्त थंयचो सांगला सपना पार्कान थंयचो सांगला म्हणजे अशें थंयचो सांगला असो न्ही विशय अख्ख्या फोंड्यान आसा. कडपा बांदारूय सांगला हांवें येवना वारकाणा येना वयल्या बाजारान येना दुर्गा पाटाना सगळ्या एरियेन उदक शॉर्टेज आसा. पुणून आमकां तरी अल्टरनेट डेसान 2 दिसांनी तरी येता. हांकां 4 दीस 5 दीस 7 दीस उदक ना ही परिस्थिती जाल्या थंय. बाकी एरियेन तरी आमी मॅनेज करत जाला सद्या एक दीस येता एक दीस येना समजू शकता. 7 दीस 8 दीस उदकूच ना म्हणजे लोकांनी रावप कशें प्रेशर ना उदकाचो लोकांनी रावप तो टाकी आपली भरतले कशें हो आमकां त्या एरियेचो हो विशय आनी बाकी कडेन अल्टरनेट डेज येता ते एडजस्ट करता आमी लोकूय एडजस्ट करता कित्याक लोकवस्ती वाडल्या सगळें वाडलां. हे एप्रील मे म्हयन्यान सगळें समजून शकतले. जून जुलय म्हाका दिसता अख्ख्या पयल्याच खेपे फोंड्यान असो तरेचो पावसान उदकाचो विशय जालो तो ह्या वर्सा अशें केन्नाच जावना. हो पयल्या खेपे जाला. कित्याक जाला हो विशय कोण जबाबदार आसा कोण हातून इनवॉल्व आसा कोण हें करता सगळें ताका आमी पळोवपाची गरज आसा. आनी आमी हाज्या जर आमी जो अल्टिमेटम दिला फोंड्यान सगळ्यांक उदकाची समस्या आयतार पर्यंत सुटना जाल्यार सोमारा आमी सगळे जाण अख्ख्या फोंड्याक हांगा येतले आनी इंजिनियरांक फेस करचो पडटलो कित्याक इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल. उदक तुमगेली ती दुसरी पायपलायन घालपाचें काम सुरू आसा पूण जातलें तो पर्यंत मातसो एडजस्ट करा म्हणटा. पुणून एडजस्ट करता जाल्यार एक दिसान तरी येवपा जाय न्ही. 4 दीस उदक येना प्रेशरान येना. काल सांगलें की काल बाबा निळकंठ आमचो काल तो सांगता रातचो सांच्यान येतलें म्हणून आतां सांगता तो अजुनूय काम चालू आहा. फूल अख्खें होवपाक फोंड्या एरिया सगळी बंद केल्या म्हणटा तो दिवपाक वायट वाल बंद केला उदक क्लियर करपाक. काल जालो आयज म्हणटा तो आनी 4 दीस लागतले म्हणजे जातले तरी केन्ना अशें ताणें कितले दीस जाले सांगता म्हणटा ते. आतां आमी लास्ट अल्टिमेट दिला तांणी सांगला शेनवार पर्यंत उदक येतलें. शेनवार पर्यंत आमी आयतार पासून रावतले. सोमारा लोकांची 500 स्पिडार जाल्लो आसा आनी सोमार दीस जर उदक येवना हांगा फोंड्यान सगळ्या एरियेन म्हणजे हांव स्पेसिफिकली तांची एरिया म्हणटा की तांकां खूब विशय जाला. सोमार पर्यंत येवना तर सोमारा आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या इंजिनियरांक सांगूंक सोदता की सोमारा आमी हांगासर येतले. जो पर्यंत हांगासर आमकां इंजिनियरांक फिल्डार व्हरून उदक हाडून लायना तो पर्यंत आमी हांगाच्यान हालचे ना. काल तर फळदेसाय सांगता की आपल्याक सारकें कांय खबर ना इश्यू आसा हो खबर आसा. अरे खबर ना म्हणजे तुगेले ऑफिसर तुका कांय सांगीत ना हांगासरल्यो गजाली काय कितें. हांव हांगासर मंत्र्यांक कोणाकूच ब्लेम करपाक शकना कित्याक मिनिस्टर हांगासर येवन काम करूंक शकना. पूण हेंच्यांनी तेज्या मेरेन पावोवपाक जाय न्हू. हेंच्यांनी पावोवपाक जाय. आमी तांकां पावयल्ले आसा. आमी चीफ इंजिनियरा कडेन पावयल्लो आसा आनी चीफ इंजिनियर हाजेर बारकायेन नजर दवरता. आमी वयर खंयच ऑफिसरांक ब्लेम करिना. ते स्थानीक हांगासर लोक जे हांगासर ऑफिसर आसा तेंच्यांनी एक्ट जावपाची गरज आसा. तेणीय फिल्डार येवपाची गरज आसा. त्या ऑफिसान बसतले आनी काम जावपा ना. तुमी फिल्डार या. तुमी जेन्ना हांगा बसतले तेन्ना जावचें ना. लोक रातचे 11-12 आमकां फोन येता. आमी जेन्ना इंजिनियरांक 12 फोन केला हेंचो फोन कित्याक बंद आसता. हे गव्हर्मेंट सर्वंट हेंच्यांनी रातचे 12 न्ही 24 वरां अवेलेबल आसपाक जाय. उदक येना जाल्यार तुमी आन्सरेबल. आमकां लोक आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोक आमचे कडेन येता आमी तुमकां सांगतले. तुमी जर आन्सर करिना जाल्यार आमी तुमकां हांगा फेस करचें पडटलें. आमी हे तांकां सगळे जे ऑफिसर आहा तांकां आमी चेतावणी दिता. ही लोक सगळे विटले हांगासर डेली हो पंच आसा निळकंठ तो म्हणटा आपल्याक न्हीद ना म्हणटा रातचे 11-12 1 सदांच लोकांचो फोन म्हणटा. खरेंच आसा ते इलेक्टेड त्या एरियेचो तो मागीर आमकां फोन करता.
आमी लोकांची सेवे खातीर आसा, आमी फिल्डार येता, आमी तांकां सांगता आमी थंय आतां तुमी या म्हणून ते येवपाक सोदिना. आयतार म्हणटा ते शेनवार म्हणटा, आमी शेनवार आयतार काम करना. तांचो सी येता शेनवारा तेन्ना ते सगळे धांवून येतात, नाजाल्यार कोण येता ते शेनवार आयतारा. सी आयलो त्या दिसा सगळे धांवून येयले. सी प्रत्येक दिसा येवंक शकना न्ही हांगासर आमकां फोंड्यान जो उदकाची समस्या ही ह्या 4 दिसां भितर ते सोडयना जाल्यार 5व्या सोमारा तांकां आमी फेस करपाक पडटली. त्यांना मिनिस्टर येयल्लो पळय तेन्ना 2 दीस उदक येयले, कंटिन्यू 2 दीस उदक येयले. ते कशें उदक येयले आनी आतां कितें उदक कितें जालें? आतां प्रॉब्लेम जाले, उदकच येयना वयर. मिनिस्टर आयलो म्हणजे येवकूच जाय न्ही रे उदक. मिनिस्टर आयले पूण तेन्ना कशें आयले, आतां कितें ना? ताका रिजन कितें? पूण तेंकां जबाबदारी इंजिनियर लोक आहात पळय तेंची जबाबदारी. उदक चोरता म्हणटाय. कितें करता ते आमी नको. डेली फोन करता म्हाका, उदक ना म्हणून डेली फोन करता, न चुकता डेली येयले आमकां फोन. प्रॉब्लेम हो, उदकच येयना जाल्यार. ओके. येयले जाल्यार 15 मिनटां उदक येता. फोंड्यार वाली म्हणटा तो नाशिल्लो. विश्वनाथ देवळी असल्या उदकांत धांवून येता. पुन्हा आयज तरी आमी तेजे खातीर तो विश्वनाथ देवळी हांगा फोंड्यान वाली नाशिल्लो आनी नाय बी. सद्याक आयज सगळो तेजे फाटल्यान जो आमदार आतां गेले नंतर आयज सगळे फोंडेचो विश्वनाथ देवळी पळयता आनी प्रत्येक हय धांवून जेन्ना उल्याक धांवून येता तो तेन्ना फोन केलो कितले रात दीस त्यांनी सांगलात पळय 24 तास पर्यंत आपलो टायम वेस्ट करून येता. आज तो टायम वेस्ट करून हांगा आयला आसा आमच्या हेका संकटा पावता आनी प्रत्येक वेळा हांव पळयता आज तेजें इतलें फोंड्यान काम आसा न्ही आनी कोणाचें ना, आमदाराचें हेजें ते कोणाचें मिनिस्टराचें ना पळयत जाल्यार. आनी आयज एकटूय म्हणटा तो तोच आसा फोंड्यान. आनी आयज आमी ताका तो आमचें बरें मागता म्हणून आमी ताका सांगतात, नाजाल्यार आमी खंय सांगता आसलें. एक रिप्रेझेंटेशन आम्ही आता ते सपना पार्काच्या सोसायटी आणि त्या सायडीच्या सगळ्या लोकांच्या मार्फत एक हांगा दिता आम्ही आजच्या डेटी. सो अपूर्व भाईक फक्त एक फोन केलो आम्ही आता सकाळी आणि अपूर्व भाई रोकडो आमच्या मत्तीक पावलो. सो आता जसे त्याने म्हटल्या एक बड्डेचे गिफ्ट म्हणून ते आमकां जे सगळ्यांका ते उदकाचे बड्डेचे गिफ्ट त्याचे डिपार्टमेंटा कडल्यान त्याच्या थ्रू मेळून दे हीच आम्ही एक आशा करता. लास्ट 2 वर्सां पयलीं सेम प्रॉब्लम जाल्लो आमकां प्रभुनगरान. तेन्ना हांव सराफ सरा कडेन हो प्रॉब्लम फॉलोअप करतालो. सराफ सर आमकां एक सोल्युशन दिलें की आपूण बुस्टर पंप लायता म्हणून. सो मागीर जालो की प्रॉब्लम सॉल्व जालो आनी गरज पडना. आतां परत स्टार्ट जालें तर रिक्वेस्ट करता की एटलिस्ट तो बुस्टर तरी पंप लावन अप ही जी एरिया आसता पळय ती कवर जावनी म्हणून. ऑटोमेशन करपाचो प्लॅनिंग आशिल्लो तेगेलो. सो दॅट कॅन बी टेकन इन एक्शन. तेणी विचार करूचे करचे. आमचो सपना टावनांतलो इश्यू आसा. एक टँक आसा आपल्या नानो इंडस्ट्रीन बांदून दवरलेली 2012 सालान बांदल्या. पात्रांव सुद्दां एकदां येवन ती प्रोसेस करून गेलो. 3 म्हयने जाले हांवें ताका NOC दिल्या, अजून पर्यंत एस्टिमेट जायना. जर ती जाली संप जालो न्ही तितलें आमकां रिलॅक्स जातलें उदक. कित्याक 1 लाख उदक कॅपेसिटीची टँक आमचे कडेन आसा. ती अजून प्रोसेस जायना कित्याक तर मनीस ना हें ना अशी तरेकवार आमकां रिजनां दिल्ली वता. कोण आता ही दिता रिजनां? जेई सॉरी येई दिता. आता कित्या खातीर उरल्या ती फायल? ते एस्टिमेट जावना अजून. एस्टिमेट करिना म्हणटा. एस्टिमेट चालू आसा म्हणटा तो. एस्टिमेट करपाक म्हणटा ते आतां 3 म्हयने सगळे डॉक्युमेंट हाणें दिला. म्हणजे डॉक्युमेंटा खातीर कांयच उरूना. आमी डॉक्युमेंट आमच्या पंचान व्हरून फाटल्यान लागून ते दिल्या एक थर्ड स्टोरेज टँक घालपा खातीर. 3 म्हयने जाले अजून एस्टिमेटाची फायल रेडीच जायना. एस्टिमेटाची फायल रेडी जावन मागीर ती अप्रुवलाक वचपाक जाय न्ही. हांगा रेडीच जायना 3 म्हयने एक सादी एस्टिमेट करपाची फायल. ही आनी कितें ही दुर्दशा हे जे बसल्या पळय हांची दुर्दशा. आतां तो आनी सगळें हाडून दिला, जागो दिला, NOC दिले. हांगा हाड स्टोरेज टँक कर आनी हांगाच्यान लोकांक दी म्हणटा. म्हणजे थंय थंयच्यान विशय सॉल्व जातलो त्या एरियेचो. पूण डिपार्टमेंट एस्टिमेटूच करना. कितें आनी उलोवपाक आनी आमकां हेच ना, शब्दूच ना. कितें सांगपाचें म्हणजे. आनी असल्यांक कित्याक दवरता तर तुमी? अरे आमी खंय दवरला? सरकार तुमच्याच आहा. तुमी आयज एक्शन घेवपाची गरज आहा. पळय आमी खंयच्याच ऑफिसराचेर खंयच्याच मनशाचेर पर्सनल कांयच ना. आमी सगळे जाण आमचेच. म्हणून लोकांचो जर उदकाचो विशय सॉल्व जालो जाल्यार आमी हांगा कित्याक येता? आमी मानतात जेन्ना ते फिल्डार आसता न्ही आमी पॉजिटिवली सांगता ते दीस रात काम करता म्हणून. दीस रात काम करता जाल्यार रिजल्ट तरी येवपाक जाय. फाटल्यान आमी केन्ना सांगता की डिपार्टमेंट आसा PWD वॉटर सप्लाय भरपूर काम करता पूण उदक रिजल्ट येना. मनीस काम करता 1 दीस जाले 2 दीस जाले 8 दीस जाले 15 दीस म्हयनो 2 म्हयनो 3 म्हयने. हे कितें परिस्थिती?
आमी एप्रील मेन खंयच ब्लेम करूना डिपार्टमेंटाक. आमकां कळटा हे जुनान आनी जुलय आज 28 तारीख असो पावस पडटा, डॅम ओवरफ्लो जाल्या आनी उदक ना फोंड्यान. ही सगळी दुर्दैव परिस्थिती फोंडेकारांक जाल्ली आसा. आनी हातून कोण जबाबदार आसा? हातून हे जे डिपार्टमेंट आहा फाटले जे ऑफिसर आहा, सरकार हातून जबाबदारी कितें करतले? हे जे ऑफिसर आहा ते रिस्पॉन्सिबल आहा आनी तांकां आमी जशें निर्णय सांगला 3 म्हयने एस्टिमेट करपाक लागता. म्हणजे ही आमची दुर्दैवी वास्तुस्थिती आहे. ही वास्तुस्थिती आहे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.